Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. दोडा मार्गार कुडाशे न्हंयत बुडून मामा भाची गेली. ताळगांवचो 55 वर्सांचो ॲडव्होकेट विजय पालेकार आनी ताची फामील बायले वटेनची फामील फ्रेंड अशे 25 जाण मेळून कुडाशे पिकनिकेक गेल्ले. थंयच्या न्हंयत न्हातना ग्रुपांतली एकली बायल बुडपाक लागली. तिका वाचोवंक म्हूण 13 वर्सांचे तनिशान यत्न केलो. बरोबर विजयानूय तिका भायर काडूंक धांव मारली. ते बायलेक भायर काडटना तनिशा फाटीं उरले. ताका पेंवंक जमना तें पळोवन विजयान परत उदकांत उडी मारली. कांय वेळान दोगांय बुडलीं. बाकीच्यांचो बोवाळ आयकून कुडाशेचो लोक पावलो. तनिशा आनी विजयाक थळाव्यांनीच भायर काडले. तांकां पेडणे कासारवान्ने हेल्थ सेंटरांत व्हेली. थंय दोगांकूय मृत घोशीत केली. प्रकरण दोडा मार्गाचे पुलिशे कडेन पावलां. भाशेक वाचयता बाब फुडें उदकान गेलो ताका वाचोवपाक. ते थंय पुलिशी आमकां स्टोरी खबर ना. तो व्हांवून थंय बुडलो. जेन्ना आमकां मागीर कळयलें, जेन्ना आमचे गांवचे सगळे भुरगे गेले पेडण्या पेडण्या थंय गेले पालया तें हॉस्पिटलान वयतकीर तेन्ना भावाक पळयता तेन्ना आमकां कळयलें कितें तें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.